आख्या नाही सेम रुटीन करून करून बोर जाऊन गेला. आजी एक संडे म्हणून एक फ्री टाइम मेळ्ळा. कसं करचे आजी? हां मी गेले कोलिग्स सांगता आसलें ती ते कसं की कांतारा म्हणून एक मूवी आयला काय नवा भारी लायक असं म्हणता आसलें ती त्यांनी सगळ्यांना पळयला. हांव पळयला ना. हांव आज वच्चे प्लॅन करून घेनास आता टिकेट बुक करता. सुमार दिवस जाले खंय भायर वचना अशी पातळी करे आपोवन व्हरता. पळयता फस्ट टिकेट मेळटा की ना की म्हणून. अय्यो देवा हें कसं न्ही एकूच टिकेट आस मू कसं करच्यात पातळीक जावका जाल्यार आनी एक पात आपोवन येल्यार से आतां एक टिकेट बुक कर न्हू हांव पळोवन येता. अब्बा अंतू इंतू एक टिकेट बुक केलें. आतां वग्गी रेडी जाव न्हू हांव भायर सरता. इथे आज संडे नवा मग घर कडेच रांदप कोण कोण बोर जावंक गेला. तिका आज भायर वचून येवं. अय्यो देवा कसं म्हणच्या तिका आईची दिवस वा आईची दिवस म्हाका दयेश ना गो. म्हाका विंगड काम आस तूं दोगाला वचून या होड ना. आईचे दिवस वर काम आसलें तुमकां जायत तशें हांव एकली वता. सारे गो पातळी हांव तुका नेक्स्ट टायम आपोवन व्हरता देता. आज एक दीस मॅनेज करून घे. बस सर्वस जाग्रतेर वचून या देता. हां हां म्हाका गो तसं खूप येईल की म्हूण बोशा पातळीक नवा असं होड ना. हांव आतां फस्ट मुवीक वचूंक घेन मुवी पळोवंक घेन येता मागीर पळय कसान म्हूण. ए पिंकी ती ಎತ್ತಸುಚೆ ಗುಂಡಲ ಅಮ್ಮನೆ ಹೋಗ. ಹೋ ಹುಯ್ ನೇರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಯಾರ ಹಬ್ಬ ಮಯ್ಯೆ ಪತ್ತೋಳಿ ಮಯ್ಯೆ ಗುಂಡೆ ಏನಿವೆ. हो श्याम आणि पिंकी कसं गो मागिरी गुंडा येणी गो गुंडा बोर जात म्हणून खेळू चमकला. तुम्ही काय बाहेर सरली? आम्ही मूवी पळोवच्याक भायर सरले माये. ते कांतारा म्हणून आयला न्हू आतां नवें फिल्म रिलीज जाल्लेलें भारी लायक आसके ताकाच पळया म्हूण सांगून भायर सरले. हां होय वे हांव ताकाच भायर सरला. हांव येता आमी तागे जण ಒಟ್ಟು वचया. मये मये ये आमगेल बसरे या ओगे चढते ये या. हें कसं न्ही ये म्हण कुडे हांव येवचें वा म्हाका खंय वचका म्हूण तुमकां कशें गोतू मम्मा. हांव वच्चे कडेन तुमगेल बस वता वा. खंय वचका आशिल्लें तुमकां तें सांगा ती. म्हाका पिक्चर पळोवचें वचका आशिल्लें. हो तितलेंच वा आमगेल बसरे या माये खंयचे तरी एक थिएटरान व्हरून घेवन सोडता तुमकां. ये श्यामा पिंकी ये या वचा आमी पुरा. हां सकट चढली ना हांव बस स्टार्ट करचो. हें कसं ना बा तुमीच ड्रायव्हर तुम्ही कंडक्टर वा. होय मये आजी तो कंडक्टर वर रस ताकाची हांव चार्ज मॅनेज करतास. हांव मंतर मरया म्हाका कोणी पाय मड्डो नका ती चिकेन समोर रब्बत तुमी हे जरडुआ म्हाका लोके नकत रे ಪ್ರಾಯದಲ್ಲ ರೆ ಮಕ್ಕ. ಏ ಎಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಪಿರಪಲ್ಲೆ ಆತ ಜಾಗ ಉಂಡತೆ ಎರೆಗವು ಕೊಣಕ್ತೆ ತಿಟ್ಲಿ ಜಾಗ ಮಕ್ಷೋಚ ಹೋಗಿ ಸಮ 2 लाईन कोण रब्बती. कसं ड्रायव्हर मामा 2 लाईन कोण रब्बक स्कूल आहे. हा मग पडतं आणि मागशी गेला कंडे तुकून बाहेर पडता. ಮುಖರಯ್ಯ ಒಂಚೂರು ದುಂಬಲೆ ಈತ ಜಾಗ ಉಂಡತೆ ದುಂಬಲೆ तावळी पिरपोले म्हणते आता दुंपोले म्हणत असते. कसं नाही एक पण मुकार असं म्हणतात एक पण मागशी येते म्हणतात. हाव काही वचते तुम्ही बशील कडेन बैसा माये खंय वच नाका म्हाका डिस्टर्ब जाता ड्रायव्हिंग करच्याक. जायत रे हांव काय उरलंय ना तुगे लागी हांव निमगिलाल तितल्यांची. हे होय रे तुगेल बायल चेडून आराम आसा की ती आता बायल खंय कुळारा चमकला की हंगा आसा. आता डिलिव्हरीक म्हूण चमकला माये आनी 2 महिने सोडगेन येता. हो होय वा आणि घरकडे रांदा पाणी करची तुमची की आणि कसं विशेष तू कितकी रांदा करू को आज कसं धंदा केला मागिरी तुमगे ती एद्रे घराची एक वंजब मशीन नाही रे
वंजाक्षी की कसं ती हां ती काही आहेस रे ती गेल भूत दुबई चमकला के तो विट्ट मामाशी नाही रे ता गेले व्यापार फुल्ल लॉस हरचलतस के नाही रे आता कसं करू नसतो नल्ला व्यारानी करतं की होय रे तुमगे घरकडे कितले मड्ड असा पुरा मड्ड नारलेत की ते नारळ विकले तुक साधारण कितले मिळत रे तू जेव्हा ते कांतारा पिक्चर पळेला की रे लायकच म्हणतात ना वा आम्ही पुराही तक्का होत असत तू अय्यावर आम गेलो तो कसन मये हांवें तुमगेलो टायलरी बस्सू कोण सोडचे तुम्ही आतां नोतू राबतात की ना कितले उलयतात ते हो ते तुमगेलो वयर कसन बरयला पळया डोंट टॉक टू ड्रायव्हर वायल ड्रायव्हिंग म्हणस पळयला की तुमी कितले उलयता आसा ती म्हाका अशी उलयल्यार डिस्टर्ब जाता तुमी अशी उलयता राबल्यार गॅरंटी एक्सिडेंट जाता तुमकां हांव कंडे दुखून भायर घालता पळय उलोच राब कराय तुमी जायत रे आणि उरलाय ना तशी पुरा खंडी तुकून बाहेर घालू जाय ना रे तुगेल कंडी सान अस कंडी सान नहीं ग तू तोरस अಯ್ಯೋ कितले तोरस मामा हांव हॅलो हां 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 येतास जस्ट ते स्टेशन क्रॉस जाल्लें मात्र चड कांय वेळ जाय न्ही येतास आनी 2 मिनटार पावता हांव उलयले ತೊಂದ್ರೆ जातके ॲक्सिडेंट जातके आता हन्नी ड्राईव्ह करताना फोनांत उलयत वा ते सकाळ ड्रायव्हिंग करताना फोनांत उरलो न्ही मामा उलयले रे ॲक्सिडेंट जाता मागीर हां मिगेल मज्जर मक्काची मेव म्हणटास अशी जाल्लें मिगेल विलावारी हां अज्जा तुमी देवा ती तुमगेल स्टॉप येयल पळय हांव आतां स्लो करता गाडी हां माये नेक्स्ट स्टॉप तुमगेलें देवंक देतो आनी कोणाक चिल्लर चेंज देवंक आसा बाकी आसा की सांगा ती ए माये सुरवेक बस रब्बो मागीर देवा ती तुमी हां हां जायत रे आम्ही येतात अय्य अब्बा हळ्ळी एक लगेज देवलें ए पिंकी आम्ही ऑनलाईन टिकेट बुक केलेलं भारी लायदल ना हंग पळय सीटच ना पाप पातोळी माग सीट मेळ्ळा की ना की तिक मेळ्ळी म्हणरे थंय एक सीट आशिल्ली के कोणकी आत्ता बुक करून सोडलाके जस्ट पातळ मागीर मेळ्ळी म्हण सांगता आशिल्ली पाप कसं करता की वाव कितले लायक असं ये पिंकी श्यामा ते पळय रे कोण येतस म्हणून अय्यो पत्तोळी मये खंय दखून हाडलें तुमी हे चेर चेरवा टिकेट दितलल रे सीट ना फुल्ल जाला तुम्ही नेक्स्ट डे येते म्हणो हांव इतले दूर तुकून आयला मरे एक सीट ना म्हणटा म्हणो टक्का चुटकारान तेगेल सीट घेवन आयला ओ थंय लास्ट वचून बसता थंय एकलो बसला ना मा तेगे लागी ಸ್ವಲ್ಪ जाग आसा थंय व्हरून हें चेर देवंगेन बसता ओ माम चिक्के तेकड आसा ती म्हाका चेर दवरूंक जाग ना हो माम पळोवच चिकी मागीर बामणा म्हणकेस मो चे ना बा तान्नी कसं लांग घेतात पाप मीटिंग असके कसं की अर्जंट काम वरें आसा म्हणटा अशें पाप तांकां टायमू मेळना पळोवच्याक कसं नाही असो हांव फस्ट सीटांत बसता अय्यो हे कसं ना बाया पातोळी मगे लग्गी जेवंगेन बसला अय्य अब्बा हांव एक गॉगल्स घालचे निमित्त बचाव जालें तेक मगेल गुर्त मेळ्ळी भारी लायक असं पिक्चर पाप मगेल बामणान वरें आयले तांकां लायक जाता आशिल्लें फोन करून निमगिता कसं करता आसा ते म्हूण आतां कशी इंटरवल ना हां हे कसं ना मगेल बामणाल फोना रिंगटोन हंगा आयकतास मगेल लग्गेची पळयलें वा तुमी मगेल लग्गे बशील मगेल बामणाची म्हाका तेंची डावट आयलो तवळी आतां फोन रिंग केले रे हंगात लग्गे रिंग जाता असा पळया फोन घेवन धांवतोच आसता राब हांकां करता म्हाका तुमगेल गुर्त मेळटा म्हण तुमी दोळ्याक कन्नडाक आनी हांगेन बशिल्ली ना मा अय्यो पळयलें वा तुमी उरलें अशी धांवतात पळयात आनी हे माय खंय धांवत आसात तुमी ते मिगेल चेर दिवंक ना तुमी खंय दोकलात धांवा ती
माय माय रब्बची के रब्बची. तुम्ही मे गेले की फट्टी सांगेल ना मा चिके मे गेलो टे ती मला रे अर्जंट काम असमळ तुम्ही हेंचे वे काम तुमका. तशी नाही गोते पातोळी तू चूक लेखू नका. आता तुंची पळला ना टिकेट कितले कष्ट आशिल्ले म्हण सांगून लास्टक म्हाका एकूची सीट व्हरलेले तेच दावनो सुरवेक हांव पळोनो मागीर आनी एक पंद तुका आपोवन व्हरया हांव म्हणलें केलें. तुंची पळयला मुगो पातोळी तुका सीट मेळनाशी त्या टिकेट दिताल मम्माल्यांची सीट घेवंक येनायली मग तू थंय वरे एक एडवट करून येयली न्हय तू. होय त्यास इथे आज रात्री जमा खंयचे शो की पळया असले रे एक 3 तिकीट बुक करत आमगेल गुंड वरे येऊ. होय ग तुगेल त्या खुर्चीचे विलावरीन तू समो पिक्चर पळोवचे कदले ना अर्धर धावन येव कदले राब हांव पळयता. हो आसू गो 3 टिकेट आसू आमगेल गुंडा कोऱ्या आपोवन व्हरया वचा. ए हांव रे येता म्हाका कोरे पळो का. आम्ही आज कांतारा पिक्चर पळोवंक येनायलें ती हां पिक्चर मस्त लायक आशिल्लें अंतू हाकडे परशुराम सृश्टी म्हणटात पळय आमगेल करावळी कर्नाटका कोस्टल कर्नाटकाचे आनी केरळाचे पुरा आचार विचार मागीर भूत आराधने दैव आराधने ताजे ಬಗ್ಗೆ पुरा भारी लायक रितीन दाखयला. इतले दिवस आमकां ताजे कसन म्हणूंकच नाशिल्लें ताजे विशय आतां ह्या पिक्चरा मुखांतर आमकां तें पुरा कळचें तशें जालें. भारी लायक आसा तुमी सक्कड पळोवका म्हूण हांव रिक्वेस्ट करता. लास्ट 15 मिनिट अंतू कोणी मिस करचे तशे ना भारी लायक केला. हॅट्स ऑफ टू ऋषभ शेट्टी. होय अम्मा भारी लायक आशिल्लें म्हाका खरें इश्ट जालें. आनी पंद वचा की तुमकां हे व्हिडिओ लायक जालें जाल्यार रे एक लायक बटन होती आसी तशींच आमगेलें हें चॅनल सपोर्ट करात. तुम्ही एक सबस्क्राईब केलं रे आमकां मस्त सपोर्ट मेळटा. तशींच आमी लायक व्हिडिओ घालच्याक आमकां प्रेरणा मेळटा. इतलें सांगून आमी आनी नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटा ती. धन्यवाद.